आंबो हो फळांचो राजा. गिमाचे सिजनात तर आंब्याचोच दबदबो. गोंयचे मार्केटांनी गोंयचो राजा मानकुराद आंबो पावलो. मात मानकुरादाची रेट तुमकां खबर आसा कितली ती? 1-2 न्ही तर वट्ट 5,000 रुपया किल. ही दर सामान्याचे कोता भायर. 6,000 रुपये डझन आसा आणि 4,000 रुपये डझन. स्मॉल हे 4,000 रुपये. मानकुराद अबे मोठे 6,000. आणि पायरी आहे. पायरी 2,000 रुपये डझन. तोतापुरी ना सिंदुरिया 200 रुपये किलो. बायले रे बेंगलोरचे ते गावठी आमचे गोंयचे न्ही ते स्टार्टच जाता रे भाई. येतले ते म्हाका काय खबर ना. आमी लोकां कडेन येतात न्हू रे. निल्लीचे निल्ला रे नेरूल येता होलसेल दिता ते. गिमातलो हे रानमेवय बाजारांत दाखल जाला. बिबे पणसाचे घरे तोरां घोटां आतेरांनी गोंयची मार्केटां फुल्ल्या. मानकुराद आसा, पायरी आसा आणि आपूस आहा. कशी रेट तुझ्या मानकुराद 6,000 5,000 अशें आसा. आंब्या प्रमाणे रेट आहा तेजी. कमी आसा चड आसा ते आमकां कांय खबर आसना न्हू. हाडटल्याक खबर आहा न्हू ती. खंयच्या हाडटा तुमी कोण आंब्या काडार कोण रेंट करता ते घेवन येता. आनी बरें कशें दिलें बरें 150 रुपया पॅकेट ते. कितले आसता ते कितले ना पॅकेटान येता तितके भरता ते. आनी काजू बी आसता तांकां 400 रुपये किलो ते. ते कारवारच्यान येता ते आमकां. कारवारच्यान येता. ओके आनी चड व्हरून आमी येवपाची शक्यताय आसा काय ते तिंका खबर आहा. आमकां कांय खबर ना. कारण रेंट ते करता. आमी करिना. ते फक्त हाडून दिता आमकां. ते हाडून दिता गोंयच्यानू काय गोंयचेच आंबे काडते भायले न्ही ते. जसो गिमाळो सिजन येता जाल्यार ह्या गिमाळी सिजनान जी फळां जे गोंयकारांक खावपाक रुची जी लागतात आनी गोंयकारांक खावपाक आवडटात ही फळां बाजारान येयल्लीं आसात जाल्यार तुमी हांगा म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकतात. आंबे खूब प्रमाणान हांगा बाजारान येवपाक लागलेले आसात. आमी आसा पणजे मार्केटान जाल्यार पणजे मार्केटान हे जे आंबे आसात आंब्या बरोबर आमकां घरे दिसतात आनीक तशेंच घऱ्या बरोबर तन्नी तोरांय दिसतात. आनीक मेन म्हटल्यार हांगा काजू ज्यो आसात त्यो भाजून हांगा दवरलेले आसात. चला तर पळोवयात हे आंब्याची म्हणत ते तोरांची रेट हांगा मार्केटान कशी आसा. जाल्यार मानकुराद आंबो जो आसा तो 5,000 ते 6,000 रुपयान आसा. तसोच तोतापुरी जो आंबो आसा तो 150 ते 200 रुपयान आसा. तशीच जे गोठां म्हणटात म्हणजे धाकटे जी तोरां असतात ती गोठां पिकलेली ती 400 रुपया किलो आसात. तशीच तोरां 100 रुपयाक 8 नग मेळटात. तशेंच हांगा आतेरांय दिश्टी पडटात. ती आतेरां 200 रुपया किलो आसात. तशेंच घऱ्याची पाकिटां केल्लीं आसात आनी ती पाकिटां 150 रुपया किलो आसात. तशेंच काजू ज्यो आसात काजू बियो ज्यो आसात त्यो 300 ते 400 रुपया किलो जाल्ले आसात. ही अपडेट आसा पणजे मार्केटांतल्यान. अशेच जे अपडेट आसा त्यो आमी तुमचे मुखार घेवन येत रावतले. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजे मार्केटांतसून.